साद्या काळाचो 19वो मंगळार पयले वाचप सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप। इतले मोतींत वरां जो कोण थोडेंस वमता तो थोडेंस लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता। हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव, रोडोन म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय, कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो। तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशें करची देवाक तांक आसा। अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसोन हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें। पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळता। वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो। देवाचें उतर हें, कीर्तन। आलेलुया। जो मनीस सर्वेस्पराक भियोन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी। ताची संतत प्रदवेर बलिश्ट जातली, प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशिर्वाद पडतलो। उदारपणान उंचणें दिता तो मनीस सुखी, प्रामाणीकपणान तो आपलो वेवहार करता। तो केदींच दंडोळसो ना, नितीवंत मनशाचो उगडास ससनाक उरतलो। वायट खोबरेचें ताका बें दिसचें ना, ताचें काळीज थीर आसा। सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा, ताचें काळीज दृढ आसा, ताका भिरांतच ना, कित्याक आपल्या दुस्मनाचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो। उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता, ताचें प्रामाणीकपण सदांकाल तांकता। तो बलिश्ट आनी भोवमान ताका मेळटा। सांजुवांव प्रमाणे सुवार्ता। सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकाडोस उरता। तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता। जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणेक सांबाळता। कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं। अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो। म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो। देवाचें उतर हें,